कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। भाणावले जाल्ल्या ग्रामसभेत पंचायतीचो बजेटाविषयी चर्चा झाली। ते भायर हेर साबार विशयांचेरूय चर्चा झाली। मजगती लोकांची गैरसोय उणी करपा खातीर प्रस्तावित नव्या नुस्तें मार्केटाच्या सुवातेविषयी बरीच चर्चा झाली, पूण सुवात निश्चित जावंक पावली ना। मजगती बाणावलेच्या एंट्री आनी एक्झिट पॉइंटांचेर येवकार आनी धन्यवादाचे तक्ते लावपाचो निर्णय जाल्ल्याचे सरपंचान सांगले। ग्रामसभा हाली बजेट आयला, मी बजेट अप्रूव केला आणि सेकंड एक प्रोपोजल येयलो आमचा विशांत पुगेलो, सो तो प्रोपोजल डिस्कस केला। बजेट आमी चडशे आतां हें दवरलें आतां की फुटबॉल टुर्नामेंट करपाक, सो आमकां ते लोकांक सांगिल्ले भशेन आमकां युथा वयर काडपाक, पंचायत कप एक जालें, युथा वयर काडपाक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक। सो आमी तो आतां एप्रील आमी सगळे क्लब्स आनी बारीक एक्स प्लेयर्स आहाय तेंगेर आमी ती मिटींग घेतली आनी तेजे वयर डिस्कस केली। प्रोविजन आमी पयस दवरलो आहाय बजेटान। आणि हाऊस टॅक्साचे कितें केला तुम्ही? हाऊस टॅक्साचे आमी ऑलरेडी नोटीसीस आतां हेतून धाडले, लोकांक व्हॉट्सएप केले, प्लस रेंटल टॅक्स आमी नोटीस काडली, कमर्शियल टॅक्साकूय आमी नोटीस इश्यू केली। सो आतां पयस येतलो आमी रिकवर करतले। आणि बोर्ड घालपा मेन म्हणजे जंक्शनाचे एंट्री पॉइंट ना तिंग बोर्ड घालपा म्हणजे वेलकम अँड थँक्यू। ते जी जंक्शन आहे म्हणाले 2, 3, 4 चारय जंक्शनाचे ते बोर्ड घालचे। फिश मार्केट घालपा आजूपासून आमकडे हिंगा जाग अवेलेबल ना, कोण जाग दिवपा ना। आमी जाय पडे दुसरे कडेन गेले जे जागे आहाय ते आमी दिवपा रेडी ना। आमी परचेज करपा रेडी आहा पंचायत लोकां लागून एक फिश मार्केट करपाक। सो ते केलें फिश मार्केट वयर आमगे जाल जालें न्हू, हे बाकी हिंगा रस्ते जे बसता ते कोण बसपा न्हय। सो आमी तेका जाग थिंगा अवेलेबल करता, एटलीस्ट 1000 एरिया आमी जाय बरो फिश मार्केट करताले बेनावली। बेनावली खंयच्यान स्टार्ट जाता, खोमेस खंयच्यान जाता आनी खंयच्यान काबार जाता हे बोर्ड ना, पूण हे बोर्ड घालपाचें आमी मागला। सेकेंडली एवरी वॉर्ड जे वाडे आसा त्या वाड्याची नांवां हे बोर्ड घालपाचें मागला, आनी जशे जे लोकांचे सायनेज आसा जे इलिगल आसा ते काडून घेवपाक मागला आनी ते तांणी मान्यताय करून घेतल्या। तेच बरोबर जे आरशे रस्त्याचेर क्रॉसिंग आरशे पळय आसतात ते पोतून घालपाची मागणी केल्ली आसा, ताणे म्हणून ते बजेटाक घेतला आनी जातलें। आतां फिश मार्केट म्हणटा हो मरे मोठ इशू। सी जे लोकलूच ती नुस्त्या विकता नानी, पूण आमची रिक्वेस्ट कितें आहा, तांकां थंयचे काडचे तांचे पोट मारचे हे आमी म्हणूना, पूण आमी कितें म्हणटा ताणें मातशें फाटल्यान वचचें, कित्याक ट्रॅफिकाकूय मुवमेंट जावपाक जाय आसता। आनी पंचायती कडेन लुगार ना फिश मार्केट बांदपाक, आनी कोणूय फिश मार्केटाक लुगार दिवपाकूय फुडें सरना अजून। जो आशिल्लो पळय तांणी MRF केल्या, पूण तुवें मारिया हॉला कडेन जे पळय नुस्तें विकता तेजे कडेन आमी रिक्वेस्ट सरपंचाक सांगलें की ताणें मातशें फाटीं वचचें, फाटल्यान लुगार आसा किंवा 1 मिटर लुगार आसा ती फुडें येवन विकपाक सोदतात, आनी तेन्ना ते ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लेम लोकांकूय ते त्रास जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।